आतां आमी म्हणलां ते भाशेन आतां आमी जेजू बरोबर चलतलीं. आमी जाता ते भाशेन आमचे सगळे हे कश्ट आमचे सगळे हे वायट जे आसा जेजूच्या पावलांनी धरुया, पांयाशी धरुया आनी ताचेच बरोबर ही आमची कश्टांची वा जेजूची कश्टांची वारा बरोबर आमचे कश्ट लावन जेजू बरोबर चलुया आनी आमचे काळीज जेजूच्या काळजाक लावया. मोगाच्या भावन भयणो, जाता ते भाशेन आमी जेजू भाशेन मोवाळ जावया. जेजूय आमी आतां आज पळयलां, जेजूय तो उक्तेपणी भोवना जालो जेन्ना ताणें येवजिलें की जेजूक जिवेशी मारूंक जाय ते ताका धरूंक जाय तो प्रयत्न करताले आनी जेजूय मागीर भोवना जालो. कित्याक तो जाणा ताका रोखडेंच मेळटलें म्हूण आनी तो बापाची कशी करूंक म्हूण तो आतां फाल्यांसून आमी तो भितर सरतलो जेरुसलेम आनी आमी फाल्यां पळयतलीं ती. आमी आमचे काळीज तयार करुया जेजूच्या कश्टान मरणान वांटो घेवंक आनी तेच परीन आमी ताच्या पुनर्जीवनपणाक तयार जावंक आमची काळजां तयार करुया. जाता ते भाशेन आमी जेजू लागीं हीच कृपा मागुया. कसली आमकां एक काल्तिकायाची कृपा जेन्ना आमच्या जिवितांत हे कश्ट येतात, हे संकश्ट येतात ते आमी फुडो करूंक जेजून जशें कसो फुडो केलो तेच भाशेन आमी करूंक आमकां बळ आनी शक्ती दी म्हूण. आमी तर मोगाच्या भावान भयण हे कश्टांक फुडो करिनात जाल्यार हे कश्ट नासतना हें पुनर्जीवनपण आसोच ना. आमी हे कश्टांतल्यान वचोंकूच जाय. जसो आमचो सडवणदार तो कश्टांतल्यान गेलो आनी ताचेच फाटल्यान कश्ट मरणांतल्यान ताचेच फाटल्यान ताका पुनर्जीवनपण तो पुनर्जीवन जालो. तेच परीन आमी तरी आमच्या जिवितांत पुनर्जीवनपण जातलीं जाल्यार अणभवतलीं जाल्यार आमी त्या कश्टांतल्यान वचोंक गरजेचें. तर हीच कृपा आमी मागुया ही भिरांती फुडो करूंक आनी गोठायेन आनी शक्तीन फुडो करूंक देवाचो आदार आनी बळ आमी मागुया.